हे गाइस गुड मॉर्निंग। तर आजच्या व्हिडिओची सुरुवात करता ती म्हटल्यार पूजा करून म्हटल्यार सकाळी सकाळी हांगसर सध्या माझी पूजा चालू असली। सो व्हिडिओ बी म्हटल्यार स्टार्ट करूया। तर सगळ्यात पयली देवाऱ्यान जी फुलां घातलेली ती म्हटल्यार काढून घेऊया। बाशी फुलां असली ती आणि दुसरी फुलां हांवें घालपाक हांगसर स्टार्ट केली। म्हटल्यार सकाळी सकाळी फ्रेश बीन जावन पूजा करप माझी हांगसर चालू असली। व्हडलोसो टायम जावंक नासलो, एक 9:30 कितें तरी जाल्ली आणि त्याच बरोबर अशा तरेन माझी पूजा करप हांगसर चालू असली। आणि हो जो तुम्ही गणपती पळयता तो घर प्रवेशाक माझ्या व्हडल्या मावशेन म्हाका गिफ्ट दिल्लो आसा। सो अशा तरेन हांगसर माझी पूजा जाल्ली आसा। सो पळोवंक शकता तुम्ही। सो हे गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। तर 2 दिसांनी आयज खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता। तर म्हाका नाही व्हॉट्सएपार थोडी जाणां कॉल सुद्धा करताली, खंय तू 2 दीस ना म्हणून, कित्याक व्हिडिओ घालूंक ना काय म्हणून। तर एक्चुअली 2 दीस हांवें प्रॉपर रेस्ट केलो आणि खूपशे गोष्टी अशा असले जे म्हाका अरेंज बीन करपाचे असले। आता घरा कडेन शिफ्ट जाली म्हटल्यार सगळे सामान आपल्या जाग्यार दवरता, मागीर कपडे जे आसा ते सगळे सेट करता, हे मागीर किचन सेट करता। सो हेका लागून मातसोसो टायम वयतालो आणि प्लस म्हटल्यार रेस्ट सुद्धा करया, कारण हालीं खूब दीस जाले काम 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 फकत। आणि काल मेन म्हटल्यार व्हिडिओ करूंक पावोंक ना, कारण हांगसर आमच्या पोरसान सुद्धा काम चालू असले। आता घरा कडेन येयली म्हटल्यार पोरसानूय क्लीन करूंक जाय। वरसभर जाले पोरसान भरपूरशे सामान पडलेले असले, प्लस आता झाडांची कंडिशन वर्स्ट जाल्ली आसा, तेका लागून काल तर थंय बिजी उरले आणि आतांय बीन पोरसानूच असले, कारण काम असले थोडे फारशे। सो म्हटले चल आयज एटलीस्ट व्हिडिओ स्टार्ट करूया। खरें सांगूंक नाही सद्या व्हिडिओ बीन करप एडजस्ट जायना सगळे गोष्टी, कारण एकदा मातशें रुटीन सेट जालो न्हय घरा कडेन काय मागीर सगळें सारकें जातलें। बट सद्या मातसो रुटीन जो आसा तो हाल्लेलो आसा, तेका लागून सगळ्या गोष्टी मॅनेज जायना। आणि पोरसान काल थोडे फारशे आमी क्लीन केले, कारण आता हांगसर म्हणटा तशें झाडांची बीन कॅर घेवपाक जाय आमकां। वरसभर तर कांय करूंक ना, झाडांक पळोवंक सुद्धा ना आमी, येवन मदीं पळोवन वयतालीं। बट सगळे गोष्टी आता आपोआप म्हणटा तशें हातीन येयल्या उपरांत सगळ्या गोष्टी जातले अशें बी आसा। सो पोरसांतली थोडी फारशी तुमकां कंडिशन दाखयता, तेच्या मागीर थोडो फारसो आयज रुटीन तुमचे बरोबर शेअर करता। प्रॉपर ब्लॉग करूंक पावना हांव सद्या। आणि मेन म्हटल्यार टाटा स्कायचें कनेक्शन सुद्धा घेवपाक जाय आमकां। शिफ्ट जाली थंयच्यान आमी टाटा स्कायचें कनेक्शन परत हे करूंक ना, कनेक्ट करूंक ना। सो ते आयज कनेक्ट करपाक येवपाक आसा। सो पळोवया कशें कितें सगळे गोष्टी जाता ते। सो तुमकां पोरसांतली झलक दाखयता, झाडांची कंडिशन दाखयता। आणि काल एक्चुअली आमी पोरसान क्लीन करतना आमकां कळोन येयलें की मिरसांगो बीन भरपूरशे बरे लागलेले, पिकोवन गेले आणि थोडे मिरसांगो पिड्ड्यार सुद्धा जाले अशें आसा। सो दाखयता तुमकां। ओके, सो हे पळयात सद्या पोरसान आसा आणि पोरसांतली कंडिशन हांगसर काल आमी उजो बीन घालून थोडे फारशे क्लीन केले आणि प्लस म्हणटा तशें सद्या कंडिशन मातशीशी आसा वर्स्ट। म्हटल्यार सगळे काम चालू असले तेन्ना सामान बीन हांगसर पडलेले, तेतून झाडाची कंडिशन ही पळयात अशी जाल्ली आसा। सो कितें सांगूंक तुमकां, सद्या अशी झाडांची कंडिशन, मदींच हे खडी बीन आसा, कामा वखदार सगळे सामान हांगसरूच उडयल्ले आमी। सो तेका लागून कालच्यान हांगसर काम चालू आसा आणि मिरसांगांचें झाड बीन न्हय बरें एक्चुअली जाला। सो थंय न्हय मिरसांगो बरें लागले, दाखयता तुमकां। आणि कशें पोरूस असले आमचे, आणि सद्या पोरसाची कंडिशन तर अशी जाल्ली आसा, झाडांची अवस्था एकदम पळय सारकी ना। सो पळोवया आतां केन्ना ह्या सगळ्यो गोष्टी करूंक गावता ते। आणि खुबशीं झाडां असली एक्चुअली आमची, बरी बरी फुलां बीन फुलताली, बट सिमेंट बीन पडले, सगळे गोष्टी पडले, सगळे सामान हांगसर पडले, तेका लागून झाडांची कंडिशन पळोवपा सारकीच ना। आणि कितें सांग तुमकां, सो आतां जातले सारके गोष्टी। बरी बरी झाडां बीन लावपाक जाय म्हाका, बरी आसली एक्चुअली दसवण बीन, बट सिमेंट बीन पडले न्हय का झाडां मागीर पिड्ड्यार जाता। सो तेका लागून थोडी फारशी आसा ही पळयात। सो थोड्या दिसांनी आतां सद्या पावस आसा, पावस केल्या उपरांत उदक बीन लावपाक जाय। सो ते मिरसांगेक न्हय भरपूरशे मिरसांगो लागल्या, जे आमी काल पयल्या तुमकां दाखयता। सो हांगसर न्हय शेकारी आसा, तेका लागून न्हय प्रॉब्लम जाता। सो हांगसर आसा हे पळयात, हे न्हय आमी काल पयल्या, हे झाडाक न्हय भरपूरशे मिरसांगो आसा पळयात। काल क्लीन करतना आमकां कळ्ळें आणि आर्य म्हटलें पळोवंकूच ना आमी। सो थोडे मिरसांगो हे पळयात बरे पिकोवन सुद्धा गेले आणि बरे मिरसांगो लागल्या नायका हे पळयात। सो
काडूंक जाय, जे बरें आसा तें काडूंक जाय. हांगसर सगळें तेका क्लीन बीन करूंक जाय. मागीर थंय आसा करपील बीन हालत पळया कंडिशन कशी जाल्ली आसा झाडांची. सो हांगसर एक मिरसांग आसा, मम्मीन काडली दिसता काल, मिरसांगो लागलेली हिका ना आसा ही पळयात. सो ही सुद्दां आसा, बरी आसा मिरसांग पळयात. सो अशी झाडांची कंडिशन जाल्या. सो काल थोडेशे क्लीन केले आनी हांगसर आसात फुलांची म्हणजे गुलाबांची बीन. सो पळोवपा सारकें ना पोरसान सद्या. आनी मेन म्हणल्यार खूब दिसांनी पोरसानसून व्हिडिओ स्टार्ट केला. ह्या दिसांनी तर व्हिडिओ करूंकूच ना हांवें पोरसान. सो आयज पोरसान येयल्लें हांव. म्हटल्यार कालच्यान तर हांगसरूच आसा. म्हटल्यार आमकां उदक बीन तापोवपाक जाय हांगासर, ताका लागून थोडेशें काम चालू आसा. सो म्हटल्यार आमी चुलीचेर उदक तापयता न्हय ताका लागून. सो हांगसूनच म्हटल्यार व्हिडिओ स्टार्ट करया. तर आतां घरान वचोंक जाय, थोडे फारशें आसा. मम्मीन थोडेशें हें बीन करून घेतलां, आतां हुमण बीन करूंक जाय, नुस्तें बीन घेवन दवरलां. सो तें आतां वचून हांव हुमण बीन करतलें. थोडो फारसो रुटीन तुमचे बरोबर आयज शेअर करता. सो मातशें समजून घ्या, थोडे गोश्टी जे आसात ते हातीन सारके बसोंक ना अजून, रुटीन सारको हातीन बसोंक ना. सो एकदां सगळें सेट जाल्या उपरांत व्हिडिओ बरें कंटिन्यू येतले. ओके, सो मातशें तुमी अंडरस्टँड करून घ्या. आनी हांगसर तुमकां याद आसतलें हांवें आलें लायिल्लें. सो दाखयता तुमकां, हेचेर न्हय स्लीप जावपाक जाता. सो हांगसर न्हय आलें लायिल्लें. सो तेचें झाड आसा तें हें पळयात, बरें जालां आलें. म्हाका अशें दिसलेलें की जावचें ना म्हणून. हें पळयात, हें आसा आल्याचें झाड. म्हटल्यार बरें मुनान तेका आलें आसतलें. आनी हांगसर आसा, काल एक्चुली माती उडयली तेका लागून हें जालें. बाकी काल आमी थंय चूल बीन घालून घेतलें, हांगसर मातशें बरें क्लीन केलें. सो अशें आसा. कोण तरी येयला, होण मारता. मे बी कानेकार बीन येता हांगसर, आवाज येता आसतलो तुमकां, होण मारता कोण तरी. सो आनी म्हाका कोणी कमेंट केल्लो की बरी बरी झाडां बीन घरान आतां दवर म्हणून. सगळे गोश्टी करतले, सगळे करतले, फकत मातशें टायम घेवन करतले. सद्या सगळे गोश्टी एकदांच जावचे ना तेका लागून. ओके, सो चला आतां घरान या आनी फुडलें काम स्टार्ट करुया. किचनान एंट्री मारता. मेन म्हटल्यार आतां किचनांतलें काम करून घेता आनी तेच्या मागीर फुडलो अपडेट. कारण जेवण मातशें घेतलें हांव बेगीन करून, कारण टाटा स्काय कार सुद्दां येवपाचो आहा कनेक्शनाक, तेका लागून मागीर थंय टायम वयतलो न्हय तेका लागून. ओके, सो चला मागीर आतां पळोवया केन्ना करता तें. आनी तेच्या भायर न्हय दीसभर कडक अशें वत येता आनी सांजचो इतलो गडगडो हाडा आनी पावस म्हणटा तसो चालू जाता सामको. सो सांजचें मागीर कांय काम करूंक गावना. तर चला घरान या. सो चला सगळ्यान पयलीं लायट फॅन सगळें ऑन करया, कारण लायटी वचून कामां जायनात. सो आतां किचनान एंट्री मारया आनी किचनान जें काम आसा न्हय तें करून घेवया. सो किचन जो आसा न्हय तो आजून सेट जावंक ना आमचो. हांव पयलीं तुमकां सांगता, किचन प्रॉपर सेट जावंक ना, सेट करप चालू आसा सद्या. सो अशें गोश्टी आसा. सो मम्मीन हांगसर सुंगटां घेतल्या, सुंगटांचें हुमण करूंक जाय. कल्ली आसा, कल्ली फ्राय करूंक जाय. बांगडे आसा ते फ्राय करूंक जाय. अशें आसा. आनी गरमी इतकी जाता ना, भयानक अशी गरमी जाता, सांगो नाका सामकी. आनी सांजचो तर गडगड्याचो पावस सामको, गडगडो आनी पावस सामको रातचो बी. ओके, सो चला आतां काम जें आसा तें स्टार्ट करया. हुमण करून घेवया. मेन म्हटल्यार पयलीं रेसिपी शेअर करिना, ऑलरेडी शेअर केल्या, पूण बेश्टी दाखयता तुमकां. ओके, हांगसर मम्मीन सगळ्यान पयलीं सुंगटाक मीठ बीन सगळें लावन दवरलेलें आसा, तेचें हुमण करूंक जाय. आनी तेच्या मागीर हांगसर हे पळयात कल्ली घेतल्या, ती फ्राय करपाक जाय. कल्ली ऑल टायम फेवरेट म्हणटा तशी, स्पेशली मम्मीक लायक कल्ली. सो ही आतां फ्राय करूंक जाय. सो फटाफट करून घेता. सगळ्यान पयलीं हुमण करून घेता. सो फायनली म्हणटात तशें म्हाज्या किचनानसून, आमच्या किचनानसून व्हिडिओ हांव आतां स्टार्ट करता, व्हिडिओ कॅप्चर करता. तर सगळ्यान पयलीं म्हणटात तशें किचनान एंट्री घेतली, तेच बरोबर ओली कोथंबीर कट करपाक स्टार्ट केली, कारण म्हाका हुमण करतना थोडीशी ओली कोथंबीर जाय आसली. आनी खूब दिसांनी म्हणटात तसो हो मुमेंट येयलो, म्हटल्यार आमच्या ओन किचनानसून व्हिडिओ हांव आतां सद्या स्टार्ट केल्लो आसा, फर्स्ट व्हिडिओ. आनी सद्या जशें आसा तशें तुमकां दाखयता, कारण आजून तशें सगळें किचन जें आसा तें सेट जावंक ना. सेट जाल्या उपरांत व्हिडिओ येतलेच, बट जशें सद्या प्रेजेंट आसा तशें हांव कॅप्चर करता. आनी म्हाका तुमी समजून सुद्दां घेतली, हांव जाणा. बट ही म्हणटा तशी फिलिंग्स जी आसा स्वताच्या किचनानसून व्हिडिओ बीन करप एक वेगळीच आसा, खूब मजा येता.
आणि सध्या आमी आमच्या घरान येयल्ली आसा. सो आतां म्हणटा तशें बिंदास आणि हांगसर हांव नुस्तें फ्राय करताले आनी हुमण करपाक घेतलेले. सो रेसिपी ऑलरेडी हांवें शेअर केल्ली आसा. जर ती तुमी पळोवंक ना जाल्यार म्हाज्या चॅनलाचेर पळोवंक शकता. प्रॉन्स करी म्हणटात तशी. सो अशे तरेन सद्या किचनान काम चालू असले आणि थोड्याच दिसांनी आतां किचन बीन सेट करतली प्रॉपर आमी. सद्या थोडे फारशे केल्ले आसा, प्रॉपर सगळे जावंक ना, बाकीचे करपाचे आसा. आणि त्याच बरोबर आयच्या व्हिडिओन तुम्ही पळयलेच आसतले सद्या थोडे फारशे किचन कशें कितें आसा तें. तर खूब जाणांनी होम टूर सुद्दां म्हाका मागलेलो. तर होम टूर जो आसा तो इतल्यान हांव तुमचे बरोबर शेअर करचें ना, मागीर केन्नाय शेअर करतले. सद्या मातशे थोडे दीस जावनी वचोनी बरे तरेन. बाकी सद्या तर सगळे गोष्टी जाल्ले आसा बरे तरेन म्हणटा तशें. आनी हांगसर म्हजें हुमण करप चालू असलें. ऑलरेडी सुंगटाक मीठ बीन लावन दवरलेलें मम्मीन, मिरसांग बीन रेडी करून दवरलेली. फकत हुमण जें आसा तें करून घेवपाचें आसलें. मातशें बरें पडटा न्हय सगळ्या गोष्टी पयलींच करून दवरल्या उपरांत, आनी मीठ बीन लायल्या उपरांत मातशें बरें जाता. सो अशे तरेन हांगसर हुमण करप म्हजें चालू असलें. आनी सकाळींच आमच्या हांगसर नुस्तेकार येता, सो तेंय टेंशन नासता. सकाळी सकाळी मम्मी नुस्तें बीन घेवन दवरलेलें आसता. आनी आयज नुस्तें फ्राय करपाक कल्ली आसले आनी तेच बरोबर लेफो असले व्हडले म्हणटात तशें. आनी अशे तरेन म्हाज्या किचनान सद्या काम म्हणटा तशें चालू असलें. सो गायज सद्या टायम न्हय 1:45 जाल्ले आसा आनी तेच बरोबर किचनांतले म्हाजे थोडे फारशे काम जे आसा ते चालू आसा. म्हटल्यार नुस्तें फ्राय बीन करप चालू आसा, प्लस हुमण करप सुद्दां चालू आसा. आनी मम्मी गेले सद्या शॉपाचेर, सो पळोवया आतां ती केन्ना येता ती. आनी तेच बरोबर गरमी इतली जाता ना किचनान तर रावो नजो, अशी गरमी जाता सामकी. सांजचे टायमार तर पावस पडटा तरी पण इतली गरमी जाता ना भरपूर अशी. आनी त्याच बरोबर म्हाका एक्वेरियम बीन म्हणटा तसो सेटअप करूंक जाय. अजून कांय करूंक ना, कारण म्हटल्यार सामान आमचें अरेंज करपाक टायम गेलो आमकां. तेजे भायर सगळे कपडे अरेंज करता, तेजे मागीर गिफ्ट्स आसले ते म्हणटा तशें हें करता, तेका लागून मातसो टायम हें जाता. तरी बट आतां रुमांतले थोडे फारशे अरेंज करूंक जाय आनी किचन उरला, किचनांतले थोडे फारशे अरेंज करूंक जाय. आनी एक्वेरियम आसा, अशें थोडेशें हें आसा. सो मम्मीक हांवें म्हटलें सुशेगाद करया, कारण हालींच्या दिसांनी खूब काम जालें न्हय, तेका लागून म्हटलें एकदम असो लोड घेवपाचो ना. ओवरऑल आख्खें जाल्लें आसा, फकत आलमारींतले आमकां आतां सेटअप करूंक जाय, सगळें अरेंज आनी किचन करूंक जाय, हे गोश्टी आसा सद्या. सो अशें आसा. सो बसला, हांव नुस्तें घातलां आनी हुमण हें केलां आनी मातशें बसया म्हटलें. तर पळोवया मम्मी केन्ना येता ती. आनी फॅन लावन बसला. फॅना वाचून तर सद्या दीस वचना, कारण इतली गरमी जाता भयंकर सामकी, खूपच अशी गरमी जाता. आनी तुमचे बरे कमेंट येतात ते हांव रीड करता, टायम गावता तसो रिप्लाय सुद्दां दिता. सो थँक्यू सो मच तुमकां सगळ्यांक बरे कमेंट केले, सगळ्यांनी बरे विश केले म्हाका. वॉट्सॅपार सुद्दां वॉयस मेसेज एंड ऑल सगळे कॉल, व्हिडिओ कॉल. सो तेका लागून मना पासून थँक्यू तुमचे. आनी अशेंच ब्लेसिंग्स आसूनी. सो ब्लेसिंग्स खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो अशेंच सदांच म्हाज्या फाटल्यान तुमचे ब्लेसिंग्स आसूनी. ओके, सो पळोवया. चला आतां परत आसले तशें किचनान वयता आनी तेजें कितें काम आसा करून घेता. अजून टाटास्कायकार कांय येवंक ना, 1:45 जाले. आतां पळोवया. कडक म्हणजे इतले कडक वत पडला, कडकड्याच्या वताचो तो कसो वयर चडटलो, कितें करतलो पळोवया कशें कितें तें. सो येयल्या उपरांत तुमकां अपडेट दिता मागीर. ओके. तर आमच्या किचनान म्हणटा तशें मेन म्हटल्यार आतां फोकस भरपूर बरो येता, सनलायट भरपूर बरी येता आनी वारें सुद्दां तितलेंच बरें येता, कारण 2 विंडो आसा. सो काळोख बीन तितलो पडना आनी गरमी म्हटल्यार मातशीशी जातात, बट वारें बरें येता तशें. सो अशे तरेन म्हाजें हांगसर हुमण जाल्लें. सो ओली कोथंबीर बीन घातले, मिक्स केलें आनी जितलें आमकां पातळ जाय त्या प्रमाणे एडजस्ट करून घेतलें. सो ही जी रेसिपी परत जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. सो हांव तुमचे बरोबर प्रॉन्स करी जी आसा ती परत शेअर करता. किचनान मातशें अडकोंक जाता, कारण सामान कशेंशें म्हटल्यार खंय आसा कितें आसा हें आजून हातीर बसोंक ना. सो तेका लागून मातशेंशें ना हें जाता, गडबडोंक जाता. सो थोड्या दिसांनी मागीर सारकें फिक्स जातलें. सो थोडी आयदनां बीन आसा ती प्रॉपर अरेंज करूंक जाय. सो मागीर सगळें हें जातलें. आनी हांगसून न्हय फोकस बरो येता किचनान म्हणटा तसो दोनाय सायडीनसून, त्या विंडोनसून ह्या विंडोनसून. सो अशें आसा.
आणि एक जाय दिले कितें तरी मम्मी सुद्दां येयली हांगसर बट टाटास कायकार अजून येवंक ना तेचोच वाट म्हटल्यार तेचोच वेट करता अजून येवंक ना बेगीन येयलें जाल्यार बरें आसना मागीर वताचें तुका बेज्जार नाय भायर सामकें सो पळोवया आतां हुमण जालें म्हजें नुस्तें फ्राय जालें सो अशें करून सद्या म्हणटा तशें बिजी डे वयतात सामकें आनी फेस बीन पळय एकदम डल जाला सो कितें तरी करूंक जाय आतां फेसाक बी सामकें म्हणटा तशें सो चला थोडीशी आयदनां आसा ती धुवन घेता माझ्या किचनातले तर सगळे काम जालें म्हटल्यार सद्या हांव फ्री जाल्लें आसा आनी त्याच बरोबर हांगसर बसून म्हणटा तसो वारो एन्जॉय करता आनी तेच बरोबर आयच्या व्हिडिओन तुमकां एक स्पेशल असो मेंबर पळोवंक गावतलो जो आमगे डेली येता सकाळी सकाळी आमकां उठयता ऑलरेडी ताका खूब जाणांनी पयलाच आसतलो कारण वॉट्सॅपार हांव तेचे स्टेटस सुद्दां घालता बट आयज फर्स्ट टायम तुमकां व्हिडिओन पळोवंक गावतलो सो मुद्दाम कमेंट करून सांगा हो मेंबर आमचो कसो आसा तो जो डेली येता डेली म्हणटा तशें आमकां उठयता सकाळ सान येता आनी हांगसर विंडोर बसता सो आनी सस्पेन्स दवरिना पयलीं तुमकां दाखयता तुम्ही पळोवन घ्या कोण असो स्पेशल मेंबर आसा तो म्हणजे तुमकां कळटलें आनी तेच्या मागीर कमेंट करा बरें बरें ओके सो चला दाखयता पळयात आतां येयल्लो आसा तो हांगसर आनी चोच मारता सामकी पळयात दाखयता सो गायज हो आसा तो आमचो न्यू मेंबर जो डेली येता आनी सकाळी सकाळी आमकां उठयता सकाळ सान येता आनी अशें हांगसर बसता हॅरीचो तर एकदम फ्रेंड जाल्लो आसा म्हटल्यार हॅरी भितरल्यान बसता तो भायल्यान हॅरी ताका पळयता बीन आनी खूब जाणांनी हेका पयला आसतलो म्हटल्यार वॉट्सॅपार हांव स्टेटस सुद्दां घालता हेजे सो अशे तरेन हांगसर येता विंडो कडेन बसता आनी चोच मारता ग्लासाचेर आनी अशे तरेन करता हांव पळयात कसो आसा आमचो न्यू मेंबर कमेंट करून मुद्दाम सांगात आं सामको स्पेशल म्हणटा तसो सो पळयात व्हिडिओन तुमकां आवाज येता की नकळो पूण आवाज करता तो पळयात आवाज म्हटल्यार चिव चिव टायप करता रे सो पळयात सकाळी येता बेगीन सामको आनी चोच मारून मारून एकदां आमकां उठयता सो कितलो क्यूट आसा पळयात आसा न्हय भरपूर असो क्यूट धाकटो असो आसा तो पळयात बीन आसा आवाज करता सामको सो ग्लासान एक्चुअली न्हय ताका भायरसून दिसता आपले फेस दिसता कारण आमचे विंडो जे आसा म्हटल्यार हे जे आसा न्हय ते डे नायट आसा ग्लास म्हणटा तशें सो ग्लासान ताका आपलें तोंड दिसता सो डेली येता एन्जॉय करता भितरल्यान हॅरी एन्जॉय करता ताका पळयता सामको हांगसर बसून आनी मागीर वयता म्हटल्यार दिसाक 4 फावटी तरी येता तो पळयात आतांय बीन आसा सो अशें न्हय ग्लासाचेर भितरल्यान आवाज केलो ना का ताका आनीक हें जाता पळयात सो क्यूट आसा सामको जाणा भरपूर क्यूट आसा पळयात आनी कलरूय तेचो खूब बरो आसा सो पळयात आनी दनपारचे 1:30 जाले सो सांजचो बी येता सो आमचो न्यू मेंबर आसा